सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सामान्य वापरप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. माथ्यावाचो वांजेल आवस्वर 18 ओळ 19 तावनो 35 पर्यंत. Matthew chapter 18 verses 21 to 35. तवळो पेद्रोनो जेजू सरशी येवनो विचारले, सोम्या म्हजो भाऊ म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बोक्षी जाय? 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बगार 770 पावटी. सर्गीचे राज्य अशें म्हणयेत, एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचे लेक घेवंक कशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका, ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साखर धन्याच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसूंक सोडलो. पूण ओ साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवे आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवे आसा ते आतांच फारीक कर. थवळ तो सांगाती साकराच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर सकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ त्या धन्यान त्या साकराक आपणा हुशीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतली देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर तुजी दया केल्ल्या बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसाब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हरयकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बोक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आनी तुमी हरयकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बोक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बशें. अर्गान तुका सुम्यान जेजू, होगळाप तुका सुम्यान जेजू, आराधन तुका सुम्यान जेजू. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, कालच्या दिसा हांव तुमच्या लागीं उलयलो कसो देव आमचो मोग करता, कशें आमी देवा थंय फाटीं येवचें, ताजे उपादेश पाळचे. आयच्या दिसा प्रायश्चिताचो साक्रामेंत आनी बोगसाणें. बोगसाणें देवाचें देणें. बोगसाणें बोगसाणें बोगसाणें
आमकां बोगसूंक बारीक कश्ट न्ही गी. आमी सांगता फादर आय कॅन फॉरगिव्ह बट आय कांट फॉरगेट. फादराबा हांव बक्षिता पूण म्हाका विसरूंक जायना. तशें सांगून निसरोन काण घेवंकी जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बक्षिनांतलें मन गोण जायनातली पिडा. बक्षिनांतलें मन सांगा घट्ट. बक्षिनांतलें मन गोण जायनातली पिडा. म्हणया बक्षिनांतलें मन गोण जायनातली पिडा. बोगसाणें आमकां गरजेचें. तुमी कुमसाराच्या साक्रामेंताक येतात वय गी. सगळीं तुमची पदकां सांगतात वय गी. ते येजाक म्हणटा आपसुलोसो मागणें दिवन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुजी पदकां हांव बोगशिता. ते जाल्यार तुमची पदकां बोगसतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या बाबा मागणें म्हणटाना म्हणटा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोगशिता आयकोना आयकोना. जशें आमचेर सुकलेल्यांक बोगशिता जशें आमचेर सुकलेल्यांक बोगशिता जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोगशिना आमची पदकां बोगसनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पण मग भाव भयणीनो आज हो खूब सारो सक्रमेंत आनी बोगसाणें. कित्याक आमी बोगसाणें दितात आमकां इन्नर हिलींग सुरू जाता. भितरली पेकोवणी म्हणटा आमी. भितरले गायी गूण जातात. आज आमकां मस्तू गायी जावंक कारण द्वेश हेट्रेड. वय गी वय गी. आज द्वेश आनी हेट्रेड सगळ्या संवसारांत बारीस नाश करते आसात न्ही गी. आमच्या लायफान आमच्या कुटुंबान पती पत्नी मदें फ्रेंड्स मदें कुटुंबात संबंध तुटून घालतात द्वेश. पळय बायबल कितें सांगता पळोवया. जुआंवचें पयलें पत्र. जुआंवचें बायबल आसल्यार तुमी काडया. जुआंवचें पयलें पत्र ओळ दुसरो आवस्वर दुसरो ओळ 9 हांव वाचता आयका. 1 John chapter 2 verses 9 to 11. जुआंवचें पयलें पत्र दुसरो आवस्वर ओळ 9 तावन 11. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनिकी काळोखांत आसा. भावाक द्वेशिसो खंय आसा. काळोखांत आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. भावाचो मोग करता तो आपूण दांटोवन पडोवन म्हणली भिरांत ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखांत ताचे दोळे कुरडे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा. प्रेज द लॉर्ड. भावाचो द्वेश करता तो खंय आसा. खंयच्यात आसा. काळोखांत आसा. उजवो हात वयर घालया पळय सक्कड. म्हजे उपरांत हें वाक्य रिपीट करा. लिफ्ट युअर रायट हँड ऑल ऑफ यू. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनिकी काळोखांत आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोवन पडोवन म्हणली भिरांत ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखांत ताचे दोळे कुरडे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा. हालेलुया. दोन्ही हात वयर घालून या ओळी खातीर देवा स्तुती दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान
Oda subdan. Oda suktin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. तर आम्ही काळो कशी भुरगीं उजवाडाची भुरगीं आयको ना. आज आमकां हांगा जेजू ताजो उजवाड दिता. ताचे शिकवणे द्वारे सक्रामेंता द्वारे उजवाड दिता. जुआवचे पयलें पत्र 3रो आवाजवर ओळ 15 अशें सांगता. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो, कोणाचो द्वेष करता तो? आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो कुनिगार सई. कोण कुनिगार काही ऐको ना. भावाचो द्वेष करता कोण? द्वेष केल्लो मनीस कोण काही? कुनिगार. खंयच्याय कुनिगारा थंय सासणी जिवीत ना म्हण तुमी जाणात. देवाचो अनेक उपदेश आसा. जिवेशी thou shall not kill. Praise the Lord. तुम्ही म्हणून बरो फादर आम्ही कोणाक लगड काडू ना, आम्ही मर्डर करू ना. पण बायबल कितें म्हणटा? जो आपल्या भावा द्वेषिता तो एकलो कुनिगार. One who hates his brother is a murderer. चिंत्या तर कितल्या कुनिगारांक बसोन आसात म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. भावा कडेन उलयना, घोवा कडेन उलयना, भुरग्यां कडेन उलयना, आमच्या चर्च समारा कडेन उलयना. कितल्या जाणां कडेन राग दवरला आमी. बायबल आमकां म्हणटा भावाक द्वेषिता तो कुनिगार. खंयच्याय कुनिगारातय सासणीक जिवीत ना. There is no eternal life in murderer. थोडी दोळे वाटारन म्हाका पळयतात. म्हाका पळयनाकात. सर्गा गेल्यार जुवांव दट्टू कडेन इसारा कित्या बरयला हिंगी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मग भाव भयणीनो, द्वेष आमचे जिवीत नाश करता. द्वेष आमचे कुटुंब नाश करता. द्वेष आमच्या काजारा जिवितान ना समाधान हाडता. द्वेष सैतानाचो वेस. Hatred is from Satan. आणि जिविताक ते पॉयझन, वीक. तर आज आमी ते द्वेष तावन भायर येयसय. कशें भायर येवचें? पोरण्या सोल्ल्यान आमी एक नदर गुंडायल्यार आमी सिराकाच्या ग्रंथाक या. बायबल आसा जाल्यार काडा, नाजाल्यार हांव तुमच्या खातीर वाचता. सिराकाचो ग्रंथ आवास्वर 20 आणि 7. आवास्वर 20 आणि 7. सिराक chapter 27 verse 30 onwards. 28 1 to 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पळय सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. खंयच्यो वस्तू नश्ट्यो? ऐकवना, ऐकवना, ऐकलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इंग्लिशात सांगतात anger and wrath both are abominations. anger and wrath. राग आणि क्रोध. तुमकां राग येता गी? राग आयला गी? राग येताना तुम्ही सैतानाक पळयला गी? पळयला गी कोणी? हा, पळयला सैतानाक? राग येताना कितें येताना? आरस्या मुखार रावा, सैतान दिसता. When you get angry, stand in front of mirror, you will see Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पळया थोड्यांक कठीण राग हांगा बसतानाय थोड्यांक राग केदाळा सोडटा गाय वो मानीस म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आणि वो मोठो फादर फादर फ्रँकलिन केदाळा रावयता गाय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आणि थोड्यांक जेवतना लायनी रावतना झगडे हांगा पुरो बक्षण आयकलें थंय झगडे. प्रेज द लॉर्ड. बशीक हाडून घेवन
प्रेज द लॉर्ड. मनशाचो गुण दोन जाग्यार कळटा काय. एक जागो खंयचो वता जेवताना मेज, दुसरो जागो खेळटाना ग्राउंड. प्रेज द लॉर्ड. दोन कಡೆ मनीस सेल्फिश जाता काही. खेळटाना बॅट म्हाका जाय, बॉल म्हाका जाय, हांवें खेळायचें, हांवें जेवताना पयलें म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय. आमी सोडली ना. प्रेज द लॉर्ड. बसतानाय तितलेंच फॅन खंय गी ताज्या पोंदा येवन बसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांवें थोडे फावटी पळोवचें आसा. आमी 10 जाण जेवंक बसताना ते एक 10 एपलां आसतात, 10 12. पयलो गेल्लो एक एपल काडून येना, तो सोदून 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 खंयचे एपल मेळटा काडून येता. ताज्या उपरांत गेल्लो तो परतून सोदता. पाप निमाणे गेल्ल्या सोदीचे म्हण नाल्ल्या काडून यायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू म्हणालो निमाणे पयले जातले. ओयगी ओयगी. प्रेज द लॉर्ड. पळय राग ओ एंगर आमकां आमच्या लायफांत आमी एंगर मॅनेजमेंट शिकोवंक आसा. थोड्यांक मॅनेज करूंक येना. एक उतर सांगता हांव तुमकां. रागान पुटयल्लो आरसो, रागान पुटयल्लो आरसो सोमा करूंक जाताय? सोमा करूंक जाताय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कापड कांटयेचेर पडलां. खंयच्यार पडलां? कांटयेचेर पडलां. आतां कापड कशें काडीचें आमी? ओडल्यार कितें जाता? कितें कशें काडीचें? जागृतायेन काडीचें. मनुष्य संबंदी तितलेच. ओडनाकात पिंजता, पातर उडयनाकात फुटता. उलयिल्लें उतर मारुल्लो फातर पाटीकान घेवंक जायना. उलयिल्लें उतर मारुल्लो फातर पाटी काडूंक. थोडी उलयतात मागीर बसून रडटात, हांव काल्याक उलयलो गे फादर. गोवा कडेन झगडटाना, बायले कडेन झगडटाना पळया गे. थोड्यांनी कार्यामणी काडून उडयली आसा, मोदी काडून उडयली आसा. ताजे उपरांत पाटी म्हाका गोव जाय जाय जाय. कालें जाय. म्हाका पोतीण जाय जाय जाय. मनुष्य भाव भयणी आमचो प्रॉब्लेम एंगर. बायबल आमकां सांगता पोती पोतीणीन तुमी राग आयल्यारी सांज जातना सूर्य बुडचे पयले राजी जाया. प्रेज द लॉर्ड. राग दवरनो बेड्डाक वचनाका. आतां सैतान काम करता. मस्त कुटुंबांनी सैतान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. द्वेष, एंगर, क्रोध म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां? क्रोध, राग आनी क्रोध. एंगर अँड रात. क्रोध म्हळ्यार तुमकां राग येतना हातपाय पुरो कामतात. कोत्ताय तुमकां? हातपाय पुरो कामतात. शेख अब्दुल्ला जाता थोडी. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या टायमार आतां कोयती सूर्य आसल्यार ते काडून उडयतात. यू कॅन नॉट कंट्रोल युअर एंगर. रात. म्हाका एका भावाची वळख आली. तो म्हणटलो ताका राग येतना ताजे भाव लागीं रावनातले. कोयती आसल्यार कोयतीत काडून उडयतालो. मागीर समा जातालो. हांव एका गांवाक गेल्लो रेचेरीक, पोरगांवाक. रेचेरीक येतना डॉक्टर गोव बायले कापोन हाडून आयला. बायल म्हाका सांगता म्हाका कळनातलो राग येता म्हणून गोतूना. राग येतना म्हज्या वणान हिंसक गोवाक मारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या उपरांत 15 मिनटां 20 मिनटां उपरांत सोमा जाता. मागीर रडटा. मारून जाला मागीर तेंच रडटा. हें भितरलें प्रॉब्लेम. इनर वूंड म्हणटा ताका. एंगर अँड रात. पळया थोड्यांक टेम्पर. टेम्पर शॉर्ट जाल्यार शॉर्ट टेम्पर, हॉट जाल्यार हॉट टेम्पर, हाय जाल्यार हाय टेम्पर, लो जाल्यार लो टेम्पर, ना जाल्यार नो टेम्पर. मम्मी की टेम्पर, डॅडी की टेम्पर. भुरग्यांक बंपर लॉटरी. आमगेर झगडी सुरू जावची केदाळा. डॅडीन उलोवचें केदाळा सांजेर. मम्मीन उलोवचें केदाळा सकाळी न्ही सांजेर दोनी बुटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही सांगा दादलो बळवंत की बायल बळवंत? पापू हे दादले बियान सांगतात बायल म्हणून. काही बायल आयला कोण ना. कळटा भावानो तुमच्या प्रॉब्लेम म्हाका. विचारू नजो आसलें ते सवाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
पळया बोळवंत पळयल्यार बायलच त्या दादल्या बायले फेस करून जायना त्या खातीर वो 100 मारन येता 90 मारता नाका धैर्य येता आ कितें गो कितें कितें बारी उसळटाय मागीर ताका सोसूंक जायना 1-2 मारता प्रेज द लॉर्ड मागीर ओगेत सुण्या पडले बरें पडटा प्रेज द लॉर्ड नातल्यार बायले भायर काडून उडोवंक जायना न्ही आयदनां पुरो काडटा भायर उडयता मागीर दुसरे दीस ती आयदन आनी दवरता भितर फाल्यां दुसरे फावटी उडोवंक आनंद ती प्रेज द लॉर्ड असलें पळयतना आमच्या कुटुंबाच्या कहाणयो आमी चिंता उडास जाता आमी चिंता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सांजेर झगडें जाल्या उपरांत सकाळी वो कसो आसता कोलो शिमटी पोंदा घालून बसता वळ्या तसो आसता ही बायल ओगेत रावताय काल काल सोडटलो भिंडी सोला सांजेर म्हाका उडास ना सायबिणे आ उडास ना तुका बायल ओगेत रावताय ती परतून पुरपुरता ओ सांजेर 3 वरां जातना सैतानाक उडास करताळे बायलेन पुरपोरलां सैतानाचो मूत म्हणटा इल्लो सैतानाचो मूत पिये सोरो ब्रँडी इस्की पिये मागीर परतून सांजेर झगडें एंटरटेनमेंट घरा भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसताव आमी आमची कुटुंबां आमी लगड काडल्यान पिवंशे सोरेसो पयसो दवरले जाल्यार बोंगले बांदी येते आसले आमी शित्या तुमचें कुटुंब बरें जायचंय तुमच्या हातांत आसा कित्याक आमी सोस्तीकाय जोडूंक नजो राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसच्यो त्या नसत्या फाटल्यान कित्याक धांवचोय कित्याक आमी सोडून दिवं नजो बोगसाणें देवाचें देणें बोगसाणें सोस्तीकाय हाडटा बोगसाणें खूण करता ह्या संवसारान कोणीय दिवंक शकना तुम्ही पळया तुमकां राग येताना पयलो पार्ट कसो एफेक्ट जाता परिणाम जाता खंयच्या पार्ट बॉडीच्या राग येताना माइंडा गी आपूण पळय आसा गी मेंदू आसा गी थोड्यांक मेंदू आसा थोड्यांच्या तकले भितर किडनी आहा प्रेज द लॉर्ड त्या किडनीन फातर आसतात नाका जाल्यार चिंतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय तुमकां राग येताना एका मनशाची नॉर्मल बीपी 120/80 कितली बीपी आल्यांक वता आसता कितली म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्ही दोगां झगडी करतना तुमची बीपी रेज जाता 150/100 वय मो त्या दाडा काले उण जाता तकली उण जाता अळे चड उलय नाका म्हजी तकली उण जाता पळय वय गी तकली उण जाता थंय एक तांती घाल्यार आमलेट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक तकली उण जाता कोत्ता आसा आमचे सगळे नर्व्स जॉइन जाल्लो जागो ब्रेन व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रेन माइंड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शिजू म्हणटा तकलेंत न्हय काळजांत बक्षी काळजांत आसा मोग तकलेंत आसा राजांव प्रेज द लॉर्ड पळया तुम्ही माइंड उण जाताना आमकां टेन्शन सुरू जाता वय गी सत्य सांगा तुमकां कितल्या जाणांक टेन्शन आसा लायफांत तूं बरा म्हाकाय आसा थोड्या फावटी सगळ्यांक टेन्शन आसा वय गी भुरग्याचें टेन्शन एग्जामाचें टेन्शन जॉबाचें टेन्शन पेन्शनाचें टेन्शन आमकां सगळ्यांक पेन्शन मेळटा टेन्शन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय तकली उण जाता टेन्शन सुरू जाता टेन्शन करतना राती न्हीद पडटाय ना तुम्ही थोडी न्हिदेची मात्री खाण घेतात तांकां न्हीद मात्री न्हिदतात ती न्हिदनात प्रेज द लॉर्ड पळय आज ह्या रेट्रीट सेंटरांत देवाच्या उतरांत आमचें टेन्शन देव पयस करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्ही झगडटना माइंड एफेक्ट जाताना माइंडाची एक भयण आसा तिचें नांव तकली पडापड प्रेज द लॉर्ड हेडेक बस्तू जाणांक हेडेक तुम्ही ओळ्यांक 2 शिरो आसात पळय आपडा शिरो आसात गी नांग म्हणून आपडा शिरो आसात गी अनुभव जाता गी बाय आपूड शिरो आसात गी पळय प्रेज द लॉर्ड ते उडतात गी पळया उडतात मो तुमचे सगळे काळीज 24 hours उडले बरे शिरो उडतात
प्रेज द लॉर्ड. तुमकां तकली पडापड जाताना शिरांक दूख जाता. वैगी तुम्ही टायगर बॉम्ब झंडू बॉम्ब काडून हांगा मारतात की मागीर हांगा वैगी कित्याक हो शिरो कुडीचो शिरो तुमच्या तकलेक जॉईन जाता. तकले पडापड मायग्रेन असल्यांक सांगचे नाका पाप तांचे प्रॉब्लेम कठीण मायग्रेन हेडेक. आज जेजू मायग्रेन गुण करता तकले पडापडी गुण करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ओके तकली पडापड सुरू जाली म्हणटेच आमकां समाधान आगी आसा गी ना. ताजे उपरांत हांगा 2 ग्लँड्स आसात. कितें आसात? आता तुमकां जेवताना तोंडान तिंपी येता सलाइवा येता. वैगी पळया तुम्ही पिझ्झा परमोळो मसाला डोसा परमोळो या दुकरा मासा बापात घालून टिके पानां घालून उकडटाना परमोळ येता पळया घमा 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 परमोळ. थोड्यांनी दुकरा मास खावन जालें. सत्य सांगा कितल्या जाणांच्या तोंडात उदक आयलें? कित्याक उदक आयलें गोत्ता आसा? तुमकां दुकरा मासाचो परमोळ गोत्ता आसा? वैगी मसाला डोसा परमोळ गोत्ता आसा? वैगी ऑटोमॅटिक हांगा ग्लँड्स आसात उदक दितात. वैगी तुम्ही जेवताना तुम्ही काण मिक्स करून खातात. थोडी खायनात थोडी बोकायतात गिळटात. तांणी चिंतलां दांत पोटांत आसात म्हणून. हांवें एक सत सोदून काडलां दांत पोटांत नात दांत हांगा आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया तुम्ही खाताना ही तिंपी आनी तुम्ही कितें खातात साबोन पोटाक येता आनी मागीर जीर्ण जाता. वैगी आतां तुमकां राग मोती तुम्ही राग दवरलो तकली पडापड सुरू जाली. तकली पडापड सुरू जाताना ह्यो दोनी ग्लँड्स आमकां सलाइवा दिनात काही. द्वेष आमचे टेस्ट पाड करता. वैगी एग्जाम्पल घरा न्हवऱ्याक बैले वयर राग आल्यार जेवताना म्हणटा हें घाल्यार रांदलां हिंगो पिश्या मीठ ना मिरसांग ना काय ना. बायल म्हणटा काल यंत्र दिलें हांवें काल सोमा आसलें. मीठ मिरसांगाचे प्रॉब्लेम न्ही तकलेचे प्रॉब्लेम. प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगान तुम्ही कितें केल्यार आशिर्वाद रागान कितेंय केल्यार आशिर्वाद न्ही श्राप. जावं बरो थोडे फावटी जेवताना एक पातोर मेळ्ळो म्हण चिंता न्हवऱ्यानो मुखार बरें जेवण मेळचें जाल्यार वगेत रावचें. प्रेज द लॉर्ड. फातर म्हणलें हें घालें तुज्या बापायन फातोरान घाल्यात की म्हळ्यार पळया सद्दां चड फातर पडटाले एक दीस मांड्या फातर पडटालो. देवाकार गांवकार जावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोंसणी खायजाय जाय. तुम्ही काजर जाताना मस्त सोंसणी खायजाय जाय कात्रींत आवय तिसल्यान इसल्यान बायल कात्रींत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकांय सोंसणी खाय जाय जाय दोगांकी सोंसणी खाय जाय जाय. पळय केदळ हांगा तुमकां टेस्ट दिना तुम्ही खातात वय मो केल्ले खंय येता पोटाक येता. पोटाक गेल्या उपरांत वगेत रावताय. मागीर टॉयलेटाक येताना दिपावळी फेस्टिवल सुरू जाता. माला पटाकी सुरसूर कड्डी गर्नल्यो अटम बॉम्ब पुरो टायप बॉम्ब. मागीर फादर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आदर मागण्या करा फादर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेमचे मूळ कारण खंयचें पळया. थोडी टॉयलेटाक येतात टॉयलेटाक वचोन हांव पळया टॅप भारी फास्ट सोडटात. कित्याक कोत्ताय उरले शब्द आयकून नजो म्हणून. आज तावत कोणी टॅप फास्ट सोडल्यार चिंता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण आमचे प्रॉब्लेम द्वेष मूळ. पोटाक गेले मागीर तकली पडापडची आनी एक भयण आसा पोट साबणी सुरू जाली. वैगी मागीर आंगान दूख सुरू जाली. धांवल्या डॉक्टरा कडेन डॉक्टरा म्हाका न्हीद पडना. कालें जाता कुडीन पुरो दूख डॉक्टरा. डॉक्टर स्टेथोस्कोप दवरता हरद्यार पयले हरद्यार दवरता मागीर पाठीर दवरता मागीर बॅटरी घालून पळयता काल स्वताकी तोंडान देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ते दोळ्यार बॅटरी घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चड प्रॉब्लेम आल्यार भितरय बॅटरी घालता. वैगी एक ट्यूब भितर देवन पळयतात न्ही खंय पुरो बॅटरी घालतात की देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डॉक्टर म्हणटा तुका कांय पिडा ना. ना डॉक्टरा म्हजी दूख कुडी भितर धांवता. रनिंग रेस सुरू केला दुखी बायन.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया आदी आमकां फॅमिली डॉक्टर एकलोच आसलो. वैगी कुटुंबांत आमी 7 जाणां भुरगीं, आमकां एकलो डॉक्टर. ताच्या कडेन गेल्यार पुरो एक काण पाटीक मारता, अर्दी पिडा गूण. प्रेज द लॉर्ड. तुका कांय जावना म्हूण धैर्याची उतरां. मागीर ताजे मेडिसीन 5 रुपये. त्या 5 रुपयान आमी बोतलोर नेताले. हांव वयमो त्या बोतलींत सिराप घालून दिताले. आतां पुरो डॉक्टराच्या ऑफिसांत हांव मेडिकलात ट्रान्सफर जाला. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक हांवें म्हज्या लायफांत रिसर्च केला, वर्स्ट हँड रायटींग इन द वर्ल्ड डॉक्टरांचें. कोणाय की वाचूंक जायना ते काल गिचितात की त्या चिटीर बरयतात की गुत्तुना. पूण डॉक्टरांनी बरयल्लें थोड्यांक मात्र समजता, त्या मेडिकलाच्यांक मात्र समजता. खंयच्या युनिव्हर्सिटीन शिकले की देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ओडना फॅमिलीक बापायक एकलोच डॉक्टर, आवयक एकलोच डॉक्टर. वयमो 7 जाणां भुरग्यांक एकलोच डॉक्टर. वयमो आतां कशें डॉक्टर बापायक एकलो, आवयक आनी एकलो. ENT इयर थ्रोट नोज स्पेशलिस्ट हार्टाक एकलो. मागीर बोन स्पेशलिस्ट बोनाक एकलो. मागीर नर्व्स स्पेशलिस्ट नर्व्साक एकलो. मागीर डायबिटीज स्पेशलिस्ट डायबिटीसाक एकलो. पुरो आंगार डॉक्टर तुमकां कळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ओडोडो आस्पत्र्यो. ह्या आस्पत्र्या भितर रेग्युलर भायर येवचें कशें घालना. तुमकां पळयात थंय गेल्या उपरांत पुरो फ्री खाण घेतात. खंयचे युरीन ब्लड आनी काल्यां पुरो आसा खाण घेतात. ताजे उपरांत बिल घालतात. आल्ल्या मिशना भितर पुरो तुमकां रिगयतात. कित्याक ताजी दुळोस आसा न्ही आनी रिगयतात. रिगोवन जाल्या उपरांत रिपोर्ट दितना सांगतात, अरे तुका BP आसा आनी तुवें मीठ खावंक ना. अर्दो मेलो पाप बावडो. मीठ खावंक ना. ताजे उपरांत अरे तुका शुगर आसा आनी गालें खावंक ना. स्वीट खावंक ना. तिसल्यान मीठ गेलें, इसल्यान शुगर गेलें. 100% मेलो तो. प्रेज द लॉर्ड. ताजे उपरांत कोलेस्ट्रॉल आसा. तेलाचें खायनाका, तुपाचें खायनाका, भाजल्लें खायनाका, तें खायनाका, हें खायनाका. मागीर कालें शेण खायचंय गी न्हय माती खायचंय. आमी आसता आज ओड ओड बोंगले आसात. कोरडांनी आस्त आसा. खावंक तोंड ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होय गे खावंक तोंड ना. हांव एक ग्रेस्त मनशाच्या घरा गेलो. एस्टेट ओनर तो. व्हडलो बोंगलो 28 रुमांत 400 एकर एस्टेट आसा. बायल राजकीयान, पोतो इंजिनियर, दो डॉक्टर. अशा घरा जेवणाक पयलें म्हाका 2 पारां. हांव गेल्लो जेवणाक. व्हडलें सयत मेज. हांव आनी तो मात तें दवरलां. काय 50 जाणांक जेवंक दवरलां. ताणें हांव काय बकासुरो म्हण चिंतलां कोणा. प्रेज द लॉर्ड. चिकन मटन कबाब दुकरा मास इंदाद ते ये पुरो बाबा पळोवनंत थोड्यांत प्रेज द लॉर्ड. म्हाका भूक लागली. हांवें खावंक सुरू केलें. ओ मनीस म्हजे ओट्टू बसला. 1 ग्लास रागी माल्ट, 1 प्लेट टॅबलेट. रागी माल्ट कोत्तामू रागी. तांतू शुगर ना, सॉल्ट ना. हें आमच्या हांव हळ्ळेंत आसो शिवमोगांत. आमच्या हळ्ळेंनी लोक खाता रागी मुद्दे म्हणटा आमी. रागी बॉल म्हणटा. एक रागीचे बॉल कर खातात. आमच्या बरें शिजोयनात ती हळ्ळेची. 2 केल्यार पावता. तांतू प्रोटीन आसा, तांतू जाय जाल्यार सकत आसा. ओ 1 ग्लास रागी माल्ट, 1 प्लेट टॅबलेट. काय 15 ते 20 टॅबलेट आहात. विटामीन काही ABCD FG HI JK पुरो आसात कोणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें विचारलें सायबा जोयनाय. फादर म्हाका 7 ऑपरेशनां जाल्यांत. चिंतलें हो कसो वासान उरला गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती 7 ऑपरेशनांत 4 मेजर 3 मायनर. डॉक्टरांनी म्हाका सांगलां म्हाका जेवंक ना. सकाळीं ब्रेकफास्ट रागी माल्ट टॅबलेट. आफ्टरनून लंच रागी माल्ट टॅबलेट. सांजेर सप्पार रागी माल्ट टॅबलेट. माय फॅमिली इज अ टॅबलेट फॅमिली. पयलें डिसोजा फॅमिली, कार्वालो फॅमिली, डिसिल्वा फॅमिली, अल्बुकर्क फॅमिली, आतां गुळयांची फॅमिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आसता सतमो तर आज इसारा तुमी तुमकां गुळयो खाण घेवची सूख न्हय. व्हडल्यो व्हडल्यो आस्पत्री आसा सूख न्हय. विज्ञान मुखार गेलां सूख न्हय.
पूण आमी कित्याक आनी बिडेस जावन उरल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनुष्य संबंध आज पार जाते आसात द्वेष anger and wrath both are abominations राग आणि क्रोध आज केवळ कुमसार जाल्यार पावना बोगसूंक आसा कोणा बोगसूंक आसा तुम्ही तुमकां बोगसूंक आसा तुम्ही देवाकी बोगसूंक आसा देवाकीतल्यान पुरपुरला म्हणना प्रेज द लॉर्ड तुका दोळ्या नांत गी तुझ्या दोळ्या पुटल्यात गी तूं खंय गेलाय थोड्यांचे सकाळी उठताना लदीन सुरू जाता आनी एक दीस दिलोय तीन भुरगीं तो सुगोव तेंच काम मागीर कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी थोडी देवा लागीं धांवता देवा देवा म्हाका बरें काम मेळ्ळ्यार या म्हजे भुरगे SSLC पास जाल्यार मोरये मागीर तुका 10 कॅन्डलां पयलीं जाल्यार 9 कॅन्डलां प्रेज द लॉर्ड म्हाका बरें काम मेळ्ळ्यार हांव पडटा येता रेतेरेक काम मेळनातल्यार तितल्या पयस कोण येता रे प्रेज द लॉर्ड पळय आमी कॉन्ट्रॅक्ट करता हांव देवा कडेन सबार जाण देवा पुरपुरतात पुरपूर नाकात डोंट स्कोल्ड गॉड इन्स्टेड होल्ड गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर बायबल सांगता राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नसत्यो तरी पातकी ताका वेग मारता कोण वेग मारता सर्वेस पोर पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेतलो डोंट टेक रिवेंज कोणा वयर पारीकपण घेवंक राखोन आसाय गी पारीकपण घेनाका ताचे खातीर माग म्हाका उडास आसा एका भयणीन म्हाका फोन केल्ले फादर फ्रँकलीन ही फोनार बॉम्ब मारता हांवें चिंतलें म्हजे फोन ब्लास्ट जाता कोण ना आमकां आनी शेजाऱ्यांक झगडे काल्याक टॅपाच्या उदका खातीर फादर तिचे तोंड बंद जावंक मागण्या करा फादर म्हळ्यार म्हज्या मागण्यान फेविकॉल दवरला म्हण चिंतला हिणें प्रेज द लॉर्ड हांवें विचारलें बाये तुवें कांय उलोवं न्हय फादर आमी सोमा उलयल्या फादर तिची जीब मात्र म्हज्यो स्ट्रॉंग थोड्यो जिबो बारी स्ट्रॉंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी बायल मनीस म्हणूंक लागली फादर मागणें करा हांवें म्हळें बाये तूं तिच्या खातीर माग तिका राग तकलेक सोडलो फादर आमकां हांगा झगडें 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 तुमकां तें मागणें प्रेज द लॉर्ड हांवें सांगलें जेजूचो मोग करताय की सैतानाचो मोग करताय हा ना ना जेजूचो मस्त मोग करता तर बायबल सांगता पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेता देव ताचे मागणें आयकना म्हणटा देव फेल्यान केलो अन्याय बक्षी म्हणटा देव आनी मुखलें वाक्य सांगता पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें म्हळें कितें कर आज हांव तिच्या खातीर 10 नामान मोरये भेटय आज तुका कोणें दुखयला द्वेष आसा राग आसा ह्या रेतेरीन तांचे खातीर माग शिजू तुज्या मोगान बोर पवित्रत्म्यान बोर हांगा डिवायन मर्सी रोजरी जावं पुरो युवान तुमी लायनीर जेवणाक रावतना डिवायन मर्सी बायहेट गोत्ता आसा नमान मोरये गोत्ता आसा मागा तुमी ओ मागण्याचो जागो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमार 6 म्हयने उपरांत तिणें म्हाका परतून फोन केलें फादर म्हजे दुयेके बरी सैरीक जाय मागा फादर हांवें विचारलें ती कशी आसा शेजार न्हय फादर तांगेर पोत्राडे केल्यार आमकां हाडून दितात फादर आमगेर गुळयांक कितें केल्यार तांकां व्हरून दिता हांव फादर प्रेज द लॉर्ड द्वेष द्वेष वरवीं न्हय मोगा वरवीं पाडाव कर रोमागेरा बरयलें पत्र 12वा स्वर ओळू 21 रोमन्स 12:21 डिफीट द एनिमी विथ युअर गुडनेस तुझ्या बरेपणा वरवीं वायटाचो पाडाव कर खोटेपणा वरवीं न्हय डिफीट द एनिमी विथ युअर गुडनेस आज बोगसाणें आमकां बरेंपण दिता हे रेतेर मंदिरान देव शिवतर आमकां बरेंपण दिता मुखार सांगता तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ऐका ताच्यान सर्वेस्परा लागीं कशी काकूळ मागूंक जायत सुमार जाण चिंतात म्हाकाय एक दीस येता हांव पळयता थोडी एटॉम बॉम्ब सायलंट आसतात एटॉम बॉम्ब केदाडा पुट्टा गुत्तुना खंय मागण्या जमातीन
काजारा टायमार एंगेजमेंटा टायमार घरा फुट्टा तो बॉम्ब आमकां गोतू ना ते प्रेशर भितर दवरून दवरून दोन प्रेशर भायर येता राग मग शोभोबीन रागावरी मस्त पिडा येतात त्या खातीर बायबल सांगता फारीकपण घेनाका हांव तांच्या घरा वचना थोड्यांनी सांगचें आसा हांव मेल्यारय तांच्या घरा वचना मेल्या उपरांत कसो येताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर शिवांत आसतना बक्षी फारीकपण घेतल्यांचे देव फारीकपण घेतलो तो ताच्या पातकांचे लेख दवरता म्हळ्यार अर्थ कितें तूं बक्षी नाही जाल्यार तुझे पातक केल्लें बक्षाना प्रेज द लॉर्ड तू केदाळा बक्षिताय निर्धार घेताय तुझ्या भावाक गोवाक पुताक भयणीक त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी हेर एकल्यांनी तुमच्या काळजांत तावन बक्षी जय कशें बक्षी जय काळजांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार सू सांगता एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळ मागूंक कशी जायत आपणा सारक्या मनशा तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत मासा रक्त सो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचे बोगसाणें ताका कोण दीत निमाण्या वस्तू उगडास दवर दुस्मान काय सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दवर आज्ञा उपादेश पाळ उपादेश उगडास दर तुझ्या पेल्याचे रागार जायनाका मोहोन्नतेच्या सोल्ल्यास उगडास कर आनी अपराधाची पर्वा करिनाका झगड्यात हांव पयस राव तुजी पातकां उणी जातलीं कित्याक रागिश्ट मनीस झगडीं उपसायता बायबल सांगता प्रेज द लॉर्ड निमाण्या वस्तू सोडास दर खंयच्या वस्तू सोडास दर आयको ना निमाण्या वस्तू खंयच्यो मोर्न झडती एमकोण सर्ग वैगी उडासागी दोतोन प्रेज द लॉर्ड तर आमकां पयिल्लें कितें आसा आयको ना सांगा घट्ट आसा की कितल्या जाणां तुमचो बर्थडे कोत्ता 7 वयर घालया बर्थडे बर्थडे कुतू ना हांव मेनी फिनो यो बर्थडे 7 वयर घालया अय्या एक बर्थडे देवाक कळोवन दिया कळला तुमकां आसा म्हणून बर्थडे ताळयो पेटून देवाक अर्घां दिया तुमच्या जल्माक एक बरो ताळयो दिया प्रेज द लॉर्ड देवाक बरो ताळयो दिया देवान जीव दिला पावना पावना हालेलुया हालेलुया तुमकां बर्थडे कोत्ता आसा वय मोव कितल्या जाणां तुमचो डेथ डे कोत्ता आसा हांगा तावन पाटी येतात म्हूण गॅरंटी आसा प्रेज द लॉर्ड पुराक गॅरंटी आसा मोबायल काण गेले 2 वर्सां गॅरंटी दिली वॉच काण गेले 2 वर्सांची गॅरंटी बरोवन दिली फ्रिज काण घेया रेफ्रिजरेटर काण घेया टीव्ही काण घेया वॉरंटी गॅरंटी पुरा वैगी गॅरंटी नातली जिवी मनीस मात हार्ट चिंतून पुरो एक घडी हांव रेस्ट काण घेता आमी आउट प्रेज द लॉर्ड आमची गॅरंटी देव त्या खातीर देव सांगता बक्षी बक्षिनांतले मोन गुण जायनातली पेडा बक्षी पळया मेल्या उपरांत पुराक मोल आसा तुमी मार्केटीक येतात माश्टली काण घेवंक वैगी मेल्ल्या माश्टलेक कितले किल्याक बरी पांपलेटां जाल्यार 1 किलो 5000 प्रेज द लॉर्ड सोडा मेल्ल्या दुकरा मासाक किल्याक कितले 250 घेयन थोड्या कडेन प्रेज द लॉर्ड मेल्ल्या बोकऱ्याक काय जू बोकरो दितात ते मारून दितात न्ही ताका कितले किल्याक 500 रुपये चिकन मेल्लें चिकन किल्याक ताका 160 की 180 कितले आसात मेल्या उपरांत मनशाच्या मासाक किल्याक कितले झिरो प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर म्हाका आनी तुका मोल जिवांत आसतना मेल्या उपरांत पोंडव्यान सोपटीचो फोंडान घालतात व्हरून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर हांव म्हणलो अहंकार नाका हांव म्हणलो अहंकार स्वार्थ जिद्द गर्व हट राग द्वेष नाका सो स्नीक हाय कोणा कडेन आसा थंय पवित्रत्व काम करता
थंय हिलिंग सुरू जाता. हा जेजू आमकां ती कृपा दिता. त्या खातीर निमाण्या वस्तू सोडा आसल्यार तर हे द्वेशाक कोणे वखद सोदून काडला? कोणे वखद सोदून काडला? हांगी तुम्ही मार्केटीक वचून आळे फकीर अण्णा म्हाका द्वेशाक वखद दी म्हणटात की. डॉक्टरा कडेन डॉक्टर म्हाका हांवें द्वेश करते आसा म्हाका इल्लें वखद इंजेक्शन दे म्हणटात की. द्वेशाक डॉक्टरा कडेन वखद आसा की? सांगा काले म्हणी. ब्रेकफास्ट दिता हांव आज. प्रेज द लॉर्ड. उपवास दिसता न्ही गे आज उपास गी ना गी फाल्यां गी. प्रेज द लॉर्ड. वेग्गी म्हळ्यार ना ना म्हणून गोत्ता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय ह्या द्वेशाक कोणे वखद सोदून काडला पळया. कोणे सक्कड बायबल हाडला उबे रावा. कोणे सक्कड बायबल हाडला उबे रावा. गोंयच्या कोंकणींत मंगळूर कोंकणींत ह्या इंग्लीश हिंदी खलोय बस उबे रावा. वेग्गी वेग्गी बायबल हाडिल्ली बायबल काण घेवन उबे रावा. उक्तो करा. मातेवाचो वांचेल 5वा वासवर मॅथ्यू चॅप्टर 5 उक्तो करा. 43 and 44 आणि 45 आमी वाचूंका. काडया काडया. इंग्लीश हिंदी मराठी तमिळ खंयची भास कोंकणी खंयच्या भाशेन दिवं बरो. मॅथ्यू सुवार्तेन पयलो बूक मॅथ्यू 5. तुमच्या नेबारा हेल्प करा काडूंक. मॅथ्यू 5 43 44. मॅथ्यू 5 43 44. 5 3:3 3:4 मेळ्ळेंगी. हालेलुया मेळ्ळेंगी. कोणाकी मेळो नांगे मेळ्ळा. ओके. आता म्हाका पळयनाकात ते वाक्य पळया. तुमकां कितल्या ताळ्यान वाचूंक जाता तितल्या ताळ्यान तुम्ही वाचीचे ते वाक्य. ओके रेडी रेडी. ओके 1 2 3 स्टार्ट. अशें सांगलें तुम्ही आयकला. सो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता आनी दग दितल्या बसोत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. पुरो आनी बुटी वाश्या सांगाता सांगाता. 1 2 3 स्टार्ट. अशें सांगलें तुमी आयकला. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां दग दितल्या बसोत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची. आता उबे रावलेले म्हाका सांगा. दुस्मनांचो वडातळ्यान दुस्मनांचो बसून आसली सांगाता म्हणया. दुस्मनांचो दग दितल्या खातीर दग दितल्या खातीर दुस्मनांचो दग दितल्या खातीर तुम्ही कोणाची भुरगीं जातल्यात. कोणाची भुरगीं जातल्यात. दुस्मनाचो मोग करतना दग दितल्या बसोत मागतना कोणाची भुरगीं जातल्या. हांव दुस्मनाचो मोग करना. हांव दग दितल्या खातीर मागना. हांव तर कोणाची भुरगीं जाता. हांव तुमीच सांगलें. पूण हांव सांगता हांव सैतानाचो भुरगो जायना. हांव करना जाल्यार हांव पातकी जाल्यार जेजू सांगता जियोन बरें जिवान जिवोवंक पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय गोल्डन वर्ड्स ऑफ बायबल कोणेय शिकोयनातली शिकोवन ह्या संवसारान एकल्यान शिकयल्या जाल्यार त्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मात्र बक्षाण्याची शिकोवन. हे पोर हांवें कोडयाळान सांगतना त्या कोडयाळच्या लोकांक पोर श्रीलंकान सांगतना त्या श्रीलंकाच्या लोकांक ताळयो भेटून देवा कारगां दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणेय ह्या संवसारान बक्षाण्याची शिकोवन संवसार कितें म्हणटा द्वेश कर. वैगी वैगी त्या खातीर जेजू म्हणटा संवसार सांगता तुजो द्वेश कर तेजो द्वेश कर मोग कर ते मोग कर. संवसाराचे नियम. नेपोलियन आनी एकलो अलेक्झांडर राय. अलेक्झांडर 36 years प्रायर मेलो. कसो मेलो कोत्ताय. डेंग्यू फिवर येवन मेलो. आता डेंग्यू आयल्यार ओकात आसा. डेंग्यूनी मरतात. सगळो संवसार शिकोवन भायर सरलो पडू मेलो. नेपोलियनी मेलो. बरो पयले नेपोलियन म्हणू लागलो हांव आनी अलेक्झांडर सगळो संवसार जिकोवन भायर सरले. हांव जेजू क्रिस्त खुर्सार बली जावन ताच्या मोगान आनी बोगसाण्यान सगळो संवसार ताणें जिकोवन जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया
त्या खातीर बगसाणे सोलवणी नाही. फॉरगिवनेस इज नॉट डिफीट, इट इज विक्ट्री. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बुश Mateus Evangelho, 5वा स्वर, ओळ 23. Mateus Evangelho, 5वा स्वर, ओळ 23, 23. Matthew chapter 5, 23. अवस्था ऐका, काढा बायबलांत. गोल्डन वर्ड्स ऑफ द बायबल आम्ही सांगले. देखून तू वेदी मुखार तुझी काणीक भेटूंक वेताना. खंय येताना? जर तुझ्या भावाक तुझ्या विरोध काय आसा म्हूण तुका उडास येत तर. कोणाक तुझ्या विरोध आसा? भावाक तुझ्या विरोध आसा म्हणून उडास येत तर ती तुझी काणीक थंयच सोड वेदी मुखार. पहिले वस आनी तुझ्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटी येवन काणीक भेटय. प्रेज द लॉर्ड. देव कितें म्हणटा? तुझ्या भावाक तुझ्या विरोध कितेंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. बाबा तू हांगे, तू हांगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. नाव कितें तुझें? स्टॅनी. स्टॅनी. लगी लगी भिये नाका. म्हाका स्टॅनी विरोध. स्टॅनीक म्हाका स्टॅनी विरोध काय ना. स्टॅनीक म्हजे विरोध आसा. कोणा विरोध? म्हाका आनी स्टॅनीक झगडे जाले. हांव विगार जावन आसलो, तो इगर्जीन पॅरिश कावन्सिल प्रेसिडेंट जावन आसलो, उपाध्यक्ष जावन आसलो. प्रेसिडेंट फादर न्हय. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी स्टॅनीक झगडे जाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. स्टॅनी नाका जाल्ली उतरां म्हाका म्हळी. चिंत म्हणून नाही. प्रेज द लॉर्ड. नाका जाल्ली उतरां म्हळी म्हाका. कोणे? स्टॅनी. तू फादराब तोसो, तू चेडवां पिसो, तू तोसो, तू पयशे काताय, तू इगर लागड काडटाय. नाका जाल्ले म्हणे. कोणे? स्टॅनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी स्टॅनीक म्हजेर कठीण राग. ताणें मिसाक येवचें अंतर रावयले, बंद केले मिसाक येवचें. प्रेज द लॉर्ड. हांव खंय मेळ्ळ्यार मुखार तो असो घुंवन येतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें काल हें केल्यार स्टॅनीक पाडत दिसतालें, कित्याक स्टॅनीक म्हजे रागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजू सांगता, जर तुज्या भावाक तुजे राग आसा. कोणाक राग आसा? कोणाक राग आसा? हांगा भावाचें नांव घालें. स्टॅनीक म्हजे राग आसा. आमच्या नियमा प्रमाणे कोणे राजी जायचे? स्टॅनीन राजी जायचे. वय मू करेक्ट मू? वय मू? राग स्टॅनीक आसा, म्हाका काय ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजूच्या नियमा प्रमाणे कोणे राजी जायचे? पाद्र्याबान हांवें जायचे. स्टॅनीन न्हय. स्टॅनीन म्हाका गाळयो दिल्यात, सवे दिल्यात, म्हज्या विशयान अपप्रचार केला. स्टॅनीन म्हाका नाका जाल्लें सांगलां. स्टॅनी म्हजे राग दवरनासा. कित्याक गे म्हळ्यार राग एक बंदडी. हेट्रेड इज पोजेशन. त्या बंदडेंतल्यान स्टॅनी भायर येवंक जायना. ताका म्हाका पळयतना आनीक राग सडटा. प्रेज द लॉर्ड. समजलें गे? सजमलें गे? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता पळया, तूं तुज्या भावा कडेन वच. ताणें मारलां, फारलां, तुका मोस केला, तूं वच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू जेजू म्हणूंक सुलाभ. जेजूची शिकोवण तीक्ष्ण. संसार शिकयले बरी जेजू शिकयना. जेजू सर्गीची वाट दाखयता. संसार शॉर्टकट दाखयता. शॉर्टकट करता लायफ. प्रेज द लॉर्ड. तर बंदडेंत आसा स्टॅनी, ताका म्हजे कडेन उलोवंक जायना. जेजू म्हणटा फ्रँकलिना तूं वच. आनी हांव स्टॅनी कडेन वचूंक म्हज्या मनशा सक्तेन साद आसा गी? साद आसा गी? कोणाची सकत जाय म्हाका? पवित्र आत्म्याची, जेजूची. त्या खातीर जेजू म्हाका जाय. पवित्र आत्मा म्हाका जाय. जेजू म्हणूंक लागलो, तुमी मागतना पवित्र आत्म्या कडेन मागा. वय गी. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यान भरिल्लो व्यक्ती. आमकां बावतिजमान पवित्र आत्मा मेळ्ळा, तिरावण्यान पवित्र आत्मा मेळ्ळा आनी आतां तो पडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ना म्हणटात द्वेष दोन जियेनात गी. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाक फटयता, मनशाक फटयत, देवाक फटोवंक जायना. त्या खातीर देव कितें म्हणटा पळय, देवाचें उतर. तुज्या दुस्मानाचो
सांगा दुस्मानाचो दग दितल्या खातीर माग. संसार कितें म्हणटा दुस्मानाचो मोग करतल्यांचो सुलाभ. तुजो कोण मोग करता तूं मोग करताय. या क्रिसमसा टायमार आमी कुसवार वांटाव वैगी आता उणे वांटात. पयले मस्त वांटाले वय मू उडासागी आमी 4 नेवऱ्यो 5 लाडू दवर तांकां दिवच्यो. ती लेख करतात कितली दिल्यात की म्हणून ती 6 नेवऱ्यो आनी 4 लाडू दवरतात. या ती आमकां 2 लाडू 2 नेवऱ्यो दवरल्यार नेक्स्ट इयर आमी लेख करून 2 दिता. आमची मेमोरी आसा पळय भारी शार्प. खंयचे पुरो भितर उरचे उरना खंयचे पुरो उरोंक नजो पुरो उरता वैगी 100 बऱ्यो वस्तू उरनात. एक कालें जाल्लें उरता. गोवाची 100 बरी उतरां उरोवना त्या दीस झगडलो पळय तें उरलां. बैलेन इतलें रांदून वाडल्लें केल्लें काम उरोवना. बैलेन त्या दीस कालेंगी रागान सांगलें तें उरलां गोवाच्या मतींत. वय मू सैतान येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक. द्वेष. मनुष्य भाव भयणीनो दुस्मनाचो मोग करप. डिफीट द एनिमी विथ युअर गुडनेस. दग दितल्या खातीर मागा. संप्र तो म्हाका मस्तू दग दिता हांवें स्टॅनी बरी करूंक जायना स्टॅनी नासता स्टॅनी तुजें जिवीत पाड जावन शिराप घालूंक जायना तो शिराप लागना. हांवें स्टॅनी खातीर मागा जाय ताका पवित्रात्म्यान बोर ताका तुज्या मोगान बोर. कित्याक स्टॅनी तुजो पूत न्हय गी. प्रेज द लॉर्ड. थोडी येतात मागण्या करतात देवा ताणी म्हाका मस्त दुखयला वाटेर येतना कार एक्सिडेंट जावन मरून वचून दीत. ते मागणें देव आयकना. तशें मागा नाकात. प्रेज द लॉर्ड. दुस्मानांक बक्षिया. दुस्मानाचें नांव सांगा. दुस्माना खातीर आराधनांत हातूकल मागा. स्टॅनी बंदडेंत आसा हांवें म्हळें बंदडी द्वेश एक बंदडी. हांव वच तुज्या भावा कडेन वच पयले रातची जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय बायबल सांगता आमकां आनी एक उतर सांगता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 23 हांव वाचता. कोरिंथकारांक तूं राव बाबा तुजो द्वेश तसो तूं दवर घाणगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 11 वस्वर. तुमी टायम आसल्यार 23 तावन 34 मुसोर वाचा. ओके टायम आसतना हांव तुमकां ताची शिकोवण इल्ली सांगता. थंय हेडिंग बरयलां. कितें बरयलां. सोम्याच्या जेवणाची कथा. ती कथा कोण बरयता. सा पाऊल बरयता. कोणाच्या बुकांतावन माथेवांतावन मार्कांतावन लुकांतावन बरयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ऐका येवकारिस्ताक आनी बोक्साण्याक कनेक्शन आसा. येवकारिस्त ड्रामा न्हय. बक्षिताना रिकन्सिलिएशन त्या खातीर आमी म्हणटा येवकारिस्तांत आमी येता पयले आमी पातके म्हूण वळखता वय मू. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता जे कितें सुमये लक्ष हांवें घेतलां तेच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी जेजून कितें म्हळें ए म्हजी कूड तुमचे बसोत दिवची. कॉन्सेक्रार उतरां वो उंडो आनी उंडो न्हय ही म्हजी कूड. ताजे उपरांत काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो 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 वडातळ्यान नवो. आमी पोरण्या सोल्ल्याची पोरजां गी नव्या सोल्ल्याची पोरजां आयको ना. रक्तान तिरकेल्लो. खंयचें रगत. रुपया वरवीं न्हय भांगारा वरवीं न्हय जेजूच्या रक्ता वरवीं सुटका म्हाका. जेजूच्या आत्म्या वरवीं सुटका म्हाका. जेजूच्या रक्तांत हांव सुटका. आमकां आनी रक्ता बली नाका. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्यांची पुजा सोलतना आमचे कुंकोर दिवचें नाका. प्रेज द लॉर्ड. मस्त जाणां दोंदुणीर पांय दवरतात. एवकारिस्त आमचें संपूर्ण बलिदान. प्रेज द लॉर्ड. आमी पोरण्या सोल्याचे पोरजां न्हय. थोडे प्रिचार आसात प्रवाचाक अर्दे बरोले बुडकुले तुमकां सांगतात हळे पोरण्या सोल्ल्यान बरयलां दुकरा मांस खावंक नजो रगत आल्लें मांस खावंक नजो घुमटी चिरडिल्लें खावंक नजो.
तांकां खावचें जेवचें टॉयलेटाक वचचें मात्र गोत प्रेज द लॉर्ड हाचो स्पिरीट कितें जुदेवांक दुकोर जायनातलें आमकां क्रिस्तांवांक दुकोर जातात कांय प्रॉब्लेम ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काल पयले वाचो तुमी हांव वाचलां जाल्यार कोरी धर्मदूताची कृत्य एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 11 वरां 10 आनी 11 तुमी वाचतना पेद्रूक स्वप्नान देव दाखयता जानवरां पोर धाडटा उठ मार का म्हणटा पेद्रू म्हणटा तें पुरो हांव खायना तें पुरो अशुद्ध देव म्हणटा हांवें शुद्ध केलें अशुद्ध म्हणून तूं कोण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर मागण्याचें पितीसपण आमकां न्हय हांव शुद्ध काल मार्क्सान सोमा सांगलें प्रेयर बिकम द ओपियम ऑफ द पीपल अफीम ड्रग काण घेताना पळय आमी अशें आसता थोडी प्रेयरां अशीं आसतात ते न्हय प्रेयर आमकां खरो भावार्थ आमकां कळा जाय त्या खातीर कोण मस्त जाण म्हाका विचारतात फादर दुकोर खंयची सूख गी बायबलान तशें बरयलां अशें बरयलां आमी नव्या सोल्ल्याची पोरजां नवो सोल्लो पोरण्या सोल्ल्याची संपूर्णता द न्यू टेस्टमेंट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ न्यू कव्हर्नमेंट that means Jesus has fulfilled the old covenant in new covenant जेजून पोरनो सोल्लो नव्या सोल्ल्यान संपूर्ण केला त्या खातीर तुमी वाचतना बायबल पयिल्ले नवो सोल्लो वाचा खंयचो वाचा समजना पोरनो तितले सुलाबेन समजना नवो एक पावटी न्हय 10 पावटी वाचा जाल्यार 20 पावटी वाचा 27 बुक्स आसात व्हडले न्हय वाचूंक मागीर पोरण्या सोल्ल्याक वचा समजता प्रेज द लॉर्ड तुमकां कळटा जेजू कितें उलयता गे म्हूण कित्याक जेजू थंयसर शिराप सर पिडा शिडा जेजून बांदून म्हणून फातक नाश केला प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर नवो सोल्लो आयका सोमा युकारिस्ट आमचें केंद्र कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात तितले फावटी कालचिंदे पियेतात तितले फावटी सोमी येसर तुमी ताचें मरण तो येसर तुमी परगडटात बावर तसो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो आता ऐका मुखलें वाक्य बारी इम्पॉर्टंट देखून जो कोण फावो नासतना उंडो खाता कसो खाता इफ यू रिसीव जीसस विथ एन अनवर्दी मॅनर फावो नासतना म्हणल्यार अर्थ कितें द्वेष हागे मोसोर मोतीन जिद्द हट अनैतीकपण वायट वडण्यो सोयो उंडो खाता तो कितें खाता सोम्याच्या कालचिंदे पियेता तो सोम्याच्या कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध तो गुन्यांवकार जाता इफ यू रिसीव जीसस विथ एन अनवर्दी मॅनर विल बी अनसरेबल फॉर द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट तुम्ही म्हणून पुरो फादऱ्या भाग कांय जायना कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता ह्या पासून तरी एकलो पयली आपली झडती करूं त्या खातीर आमी येता नांवपातकी म्हणटा उपरांत हो उंडो खाव आनी कालचिंतले पियेव कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपली क्यास्त खाता आनी पियेता उंडो कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता आपणाचें कितें खाता क्यास्त म्हळ्यार जजमेंट कोणूय जज करना आमी आमकांच जज करता जुदासान उंडो फावो नासतना घेतलो भितर कोण रिगलो जुआव 13:27 जॉन 13:20 सांगता सेटन एंटर्ड इन हिम तर फावो नासतना उंडो खाताना आमी आमचें जजमेंट हाडटा त्या खातीर बायबल आमकां सांगता देखूनच तुमचे मदें जायते जाण अस्कत कितें जाल्यात वीक साबार जाण पिडेस्त कितें जाल्यात साबार जाण मरून पावल्यात हांव सांगना आमचो पावल दट्टू सांगता प्रेज द लॉर्ड फावो नासतना उंडो घेतल्या वरवीं म्हणजे देखून तूं वेदी मुखार येताना खाणीक भेटोवंक येताना तुज्या भावा कडेन तुका राग आसा जाल्यार पती कडेन पत्नी कडेन पप्पा कडेन मम्मी कडेन राजी जा आज एक वंटो कुमसाराचो सक्रामेंत जावन कोणा कडेन उलयना तांकां फोन करा भियेनाकात तुमी जेजूच्या मोगान वेतात हांव जेजूच्या मोगान थंय येताना तो द्वेष असो अंकार असो आत्मो जेजूच्या मोगा मुखार रावना तो तुटोवन पडटा प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर देखून तूं वेदी मुखार येताना तुज्या भावा तुज्या विरोध कितें आसा तूं वच तूं राजी जा आनी तवळ त्या भावाचें बीपी नॉर्मल जाता 120/80 तूं डॉक्टर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया स्टॅनी आय लव्ह यू आतां बीपी नॉर्मल जाली स्माईल पळयात
बस तुझ्या जाग्यार बस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, जेजून जे कितें शिकयलें जेजून तें पाळलें. वैगी वैगी जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत म्हणा. मेजार तावन उठोवन घेतलो तुवालो आपल्या हातान. मागीर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उदाक वतल्या आयदानान कितें केलें ताणें? तो येवकारिस्ता बसलो. ऐका सोमा, येवकारिस्ता बसलो. 12 जण शिस. कितले जण शिस? तातूंत एकलो शिसान घातान पराधीन केला. कोणें? आता जुदासान जेजू कडेन येजय की जेजून जुदासा कडेन वचचें? जेजून. कित्याक? देखून तूं वेदी मुखार काणी भेटो घेतना तुज्या भावा कडेन जेजून वचचें. जेजून शिकयलां मू, शिकयलें करीचें. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजून कितें केलें? वतलें उदक आयदानान. जुदासाच्या मात्र पांय धुवनान. उरिल्ल्यांक की जेजू वरवीं दुखायलां जावं पुरो. पेद्रूक ताणें म्हळें सैताना वगेत राव. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मोर नाका म्हूण सांगलें न्ही जेजूक ताणें. तर जेजून सगळ्यांच्या पांया लागीं गेलो, पांय धुले, जुदासाचेय धुले. तुम्ही म्हाका मेस्त्री, तुम्ही म्हाका सोमी म्हणटात. जर हांवें तुमचे पांय धुले, तुम्ही एकामेकाचे पांय धुयजय. आमची शिकोवण सुरू जाल्लो जागो पांयांत हांव निमाणो ब्रेस्तार. दीनपण, विनय, ह्युमिलिटी, सिन्सियरिटी, सिंप्लिसिटी आमकां आमच्या जिवितांत गरजेचें. दीन जावया. कुमसाराक विशय इतले सुलाभ न्हय. वेशीक पूत फाटी आयलो दीन तो कितें म्हण ल्हान जालो, खालतो जालो. खालती जाया, सोंडिया. पोती पोतिणी मध्ये समाधान येवं मागणें करा. देवाची उतर ऐका. जेजून पांय धुले. पांय धुवन जेजू कुरीस व्हरून गेलो. वयमू वयमू. जेजू कुर्सार. पळया तो कुरीस, पळया तो कुरीस. तुमकां मस्त दूख दितना मोग येता की राग येता? सत्य सांगा. राग येता. तुम्ही श्राप घालतात. तू नास जावन वच, भुरगीं नास जावन वचून दी, कुटुंब नास जावन वचून दी म्हणटात की ना? मनीस असता. जेजू कुर्सार आसा, हाताक किळे, सगळी कूड दूख, तमाशे करतात. सकड असतात. देवाचो पूज जाल्यार देवान ये. बोगलेचो सोरी असता. पूण एकलो सोर मात्र सजमता. वय मू एकलो सजमता ताका. तो सांगता म्हजो उडास काड सोम्या. बोगसाणें मागता. खुर्सार मागलें 1 मिनटाचें बोगसाणें. तें बोगसाणें काळजांत हावन, तें बोगसाणें जिवितांत हावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया, जेजूक तामाशे, आमकां तामाशे करतना, खेळकुळां करतना राग येता. पूण जेजून हाताक किळे मारले, पांयाक किळे मारले, खांट्याचो मुकुट सांडसिलो. पूण ताच्या काळजाक किळे मारूंक कोणा वरवीं जावंक ना. ताणें कितें मागणें केलें कुर्सार? बोगोस बापा, तांकां ते कितें करतात ते नेणांत. फादर, forgive them, they do not know what they are doing. बापा ताका बक्षी. नेणांत. आज आव्हानी तूं फावो नासतना उंडो कवनी वाचून उरलें हांव जाल्यार आमच्या जेजून कुर्सार केल्लें तें मागणें आमकां राखतें आसा. हांगसो तो मोग करता. बोगसाण्याचो मोग, प्रायश्चिताचो मोग आज ह्या रितीरींत आमकां तो दिता. सक्कड उबी रावया. दोनी हात आमचे वयर उबारुया. आमकां कोणें दुखयलां, आमच्या विशयांत अपप्रचार केला, आमी कोणा दुखयलां, आमी कोणा विशयांत अपप्रचार केला, ह्या रितीरींत आमची पातकां वळखुया. तांचे कडेन राज्य जावया. तांचे कडेन समाधान करगण घेया. पयलो जागो जेजूक दिवया. द्वेशाचो आत्म्या वरवीं आमच्या कुडींत आयिल्ली पिडा शेडा, बंदोडे सकट सोडण्याच्या खातीर व्हड्या ताळ्यान स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान. सोम्या जेजू, तुझ्या नांवान द्वेशाचो आत्मो, अंकराचो आत्मो, बंदोडेचो आत्मो, बंदपाचो आत्मो बांदून मोडून पदडयता. I pray for reconciliation. ही भुरगीं संधान कर प्राचित सक्रमेताद्वारे
फाटी येऊ दे. टच. कुटुंबात असो द्वेष, होती पोतनीमध्ये असो द्वेष, भुरग्यामध्ये असो द्वेष, सोंड असो दे, नवी रस्ता जाऊ दे. टच. नॉन टेल ओव्हर देम. हालेलुया, हालेलुया. बुश तुमच्या जाग्यात.